माय मोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळायचे हेडलायन्स. वळवय आणि सुर्ला मजगती एके फेरीबोटीच्या खलाशीचेर कोयत्यान जालो हल्लो. पिडेस्त जाला गंभीर जखमी. ताचेर जीएमसीत उपचार चालू. दिवचल पुलिसांनी घेतला दोगांक ताब्यात. खोर्जुव्या पोडवाळ सरकारी प्राथमिक शाळेची जाल्या उतिकाय. प्राथमिक भलायकी केंद्र आणि बालवाडी एकाच आवारात. फाटली 8 वर्सां पालक अधिकाऱ्यांकडेन कागाळ करून करून थकले. अजूनही जावंक ना कसलीच कारवाई. व्हड अपघाता उपरांत घेतले दखल. पडला प्रश्न. सप्तकाच्या शेवटाक पडटलो हलको पावस. कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावसाची शक्यताय. राज्याक खासा अलर्ट दिवंक ना हवामान विभागान. आणि आता याच्या कोकणी खबरो विस्तारान. खोर्जुवे पोडवाळ सरकारी प्राथमिक शाळेची अवतिकाय जाल्या. प्राथमिक भलायकी केंद्र आणि बालवाडी एकाच आवारात आसात. शाळेत गळती जाता. फाटली 8 वर्सां जाली पालक अधिकाऱ्यांकडेन कागाळ करीत आसात. पूण कसलीच कारवाई जावंक ना. कसलो व्हड अपघात जावचे आदी बेगोबेग कारवाई करची अशी मागणी नेट धरता. आमचो जो गांव आसा हो पोडवाळ खोर्जुवे जो हळदोण्यान येता ही शाळा आसा ती. आणि सरस्वती पूजन म्हटल्यार आमच्या गोंयांत जे सार्वजनिक गणपती आसा तेज्याहून कितलेशेच पटींनी सुबेज सरस्वती पूजना. आमच्या गांवांत सार्वजनिक गणपती ना पूण 3 आमचे हांगा सरस्वती पूजन जाता आमच्या खोर्जुवे गांवांत. सांगपाचें म्हटल्यार ही पळय आमची शाळा आसा ही गेल्या 13-14 वर्सांपासून बंद आसा. आणि जेन्ना बंद आसा तेन्ना आमच्या गांवच्यांनी आणि भुरग्यांनी सगळ्यांनी मेळून सरस्वती पूजन बंद पडनासतना जे डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडसून चावी हाडून तेंचे कडेन आमी जबाबदारी घेवन सरस्वती पूजन आयज पर्यंत आमी करता. आणि एक शाळा अशी आसा हे शाळेन एक आरोग्य केंद्र आसा, एक आमची अंगणवाडी आसा आणि वर्सान एकदां आमचो आख्खो गांव मेळून सरस्वती पूजन करता. हे आमी सांगपाकच कारण कितें की हितून कितें आमचो राजकीय कांय तेजो हें ना. फक्त आमची जी शाळा आसा ही सगळे कडसून पावस पडलो की उदीक पडटा भितर. आमी एकदां सांगले सुद्दां 8 वर्सां पयलीं डिपार्टमेंटान वचून की अशें अशें आयज पर्यंत अधिकारी येता पळयता चल्ले. आयज अशी परिस्थिती आहा जर पावस पडलो जाल्यार जे आमी सरस्वती पुजता त्या वर्गान उदीक पडटलें. हांगा आरोग्य केंद्र आसा जेच्या भायर जर आमचे कोण येवन लोक बरे ना ते रावले जाल्यार पावस पडत जाल्यार तेंच्या तकलेर उदक पडटा. दुसरे एके सायडीक अंगणवाडी आसा. भितर आता भुरगे गांवचे लोक तितून घालपाक भुरग्यांक आपल्या हांगा म्हणजे भियाता की केन्ना ते पडात हेजो नेम ना. तेन्ना आमचे जितले हांगासरले पंच आसा तांकां परत आमचो एक आमदार आसा. आमदाराक आमचो सरकार आहा पळय तो की हितून लक्ष घालून तुमी फुडल्या वर्सा पयलीं हेची दुरुस्ती आहा पळय ती करपाची. फाल्यां जर कितें जालें हांगा जाल्यार जबाबदार कोण? भितर आहा ते कर्मचारी. फाल्यां तुमी खंय तरी सांगतले की ह्या कर्मचाऱ्यांनी आमकां सांगूं ना म्हणून भितर कोण आसा पळय ते तांकां तेंचेर बोट येतलें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. गोंयांत चल्ला कितें? दिसा उजवाड्यार गुंडागिरी मारपेट खून प्रकरणात उणाव जायना. वळवय आणि सुर्ला मजगती एके फेरीबोटीच्या खलाशीचेर कोयत्यान हल्लो जाल्ल्यान खवदळ पाताळला. पिडेस्त गंभीर जखमी जाला आणि ताचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात. दिवचल पुलिसांनी 2 जाणांक अटक केल्या. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. दिवचल पुलिसांनी असॉल्ट केस घडिल्ली जी चांदूर म्हणून फेरी आसा ती सुर्ला वळवय ह्या जलमार्गाचेर जो प्रवास करता फेरीबोट त्या फेरीबोटीन ही असॉल्ट केस घडिल्ली. तातूंत 2 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रुपेश नायक
तशेंच अनिकेत नावेलकर हे दोन्ही सस्पेक्टेड एक्यूज आसा तांकां अरेस्ट केल्लेले आहा पुलिसांनी. ही घटना जी घडली ती फेरीबोटीन घडली तेन्ना जे हे दोगूय जाण प्रवासी त्या फेरीन प्रवास करताले तेन्ना जे फेरीबोटीचे कर्मचारी आहा त्यांच्या बरोबर त्यांची झगडी जाली आनी तातूंत ती सॉल्व करपा खातीर तांचो जो खलाशी आसा तो दिविल्लो. त्या उपरांत रुपेश नायक आनी ताच्या गाडयेन कोयतो आसलेलो तो काडून त्या खलाशाच्या मानेर मारलेलो अशी माहिती आमकां मेळिल्ली आसा. आनी जो खलाशी आहा तो गंभीर जखमी जाला. ताका सद्या त्याचे उपचार जे आसा ते GMCन चालू आसा आनी तो सामको सिरियस आसा अशेंय कळ्ळां. ह्या हेजेर पुलिसांनी 24 तासां भितर दोनूय एक्युजांक अरेस्ट केल्लेले आसा. अशी माहिती मेळ्ळ्या की जो मेन एक्यूज आशिल्लो जो कोणी खलाशाचेर मारलेलो तो पडोशा हांगा जंगलान लिपून बशिल्लो. त्या उपरांत पुलिसांनी आपली कारवाय करून ताका धरलेलो आसा. तशेंच अनिकेत नावेलकर जो आसा तो घरांत आपल्या नावेली घरान आशिल्लो तेन्ना ताका थंयसुनूय अरेस्ट केल्लो आसा. आनी तेंची जी गाडी आसा ती सद्या दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर आसा. आनी हेजो जो तपास आसा तो फुडलो तपास दिवचलचे PI विजय राणे यांच्या मार्गदर्शना खाली जे पुलीस टीम आसा ती करीत आसा. आमच्या माणकुल्या राज्यात गुन्ह्यांनी भर पडत आसा. दर एका गोंयकारांक घरा भायर सरपाकच न्ही जाल्यार घरात आसतना लेगीत भय निर्माण जावपाक लागला. खून आदी सारख्या गुन्ह्यांचो आंकडो वाडत चल्ला. मोरजी एका सरकारी कार्यालयात एका सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर हल्लो जाल्लो. उपरांत कोलवा मडगांव रस्त्या वयल्या मुंगूळ हांगा जाल्ल्या हिंसक हल्ल्यात 2 जाण जखमी जाले आनी बेतूल कामगारांनी पुलिसाचेर केल्लो जीवघेणो हल्लो, रामा काणकोणकाराचेर जाल्लो जीवघेणो हल्लो आनी आतां वळवय सुरला फेरीबोटीच्या खलाशीचेर कोयत्यान जाल्लो हल्लो ही गुन्ह्यांची वळेरी केन्ना थांबतली? ह्या घडणुकां उपरांत आनी कितलो तेंप असल्यो हिंसक घडणुको पळोवपाच्यो उरला? लोकांक प्रश्न पडला. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अमित शहाच्या कार्यावळीत गोंयकारांनी स्वताक फटोवन घेवचे न्ही. म्हजें घर हे फकत दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां अशें म्हणत GPCC अध्यक्ष अमित पाटकरान गोंयकारांक आव्हान केलें. ही फक्त वेंचणुकेची रणनीती आसा. वैयक्तीक म्हायती एकठांय करप हो तांचो हेत आसा, जी उपरांत मतदारांचेर प्रभाव घालपाक आनी हाताळपाक वापरूं येतात अशी शिटकावणी अमित पाटकरान दिली. हो डेटा घेवन फुडले वेंचणुकेत गैरफायदो घेवंक शकतात. आपलो पर्सनल डेटा तांकां दिवचो न्ही. पाटकरान गोंयकारांक उलो मारलो. सरप्राइज गिफ्ट्स will be distributed to all self help group SSG members. आता दामू नायकाक आणि गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक हांव आता विचारपाक सोदता की तुमच्या प्रधानमंत्र्यान पळय ते 15 लाख रुपया दिता म्हणून सांगिल्ले ते हे सरप्राइज गिफ्ट तुम्ही फाल्यां ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक दिवपाचे आसा. हे BJP अशा तरेन लोकांक फटोवन लोकांक दिशाभूल करता. गोंयकारांक म्हाका दिसता डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता. एक स्टार LAQ क्वेश्चन घातिल्लो की गोंयान जे रस्ते आसा त्या रस्त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक कितले लोकांक ब्लॅकलिस्ट केले, कितले डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान ते रस्ते रिपेअर केले. आता हो खास म्हजो प्रश्न हाका अमित शाहक आसा, कित्याक त्या प्रश्नाची जाप ह्या सरकारान दिल्ली आनी तातूंत एनेक्शर 2 जो प्रश्न एल्टन डिकॉस्टा युरी आलेमावचो आशिल्लो ताका ह्या सरकारान जाप दिल्या. 4 रस्ते अंडर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड तांणी गोंयान रिपेअर केले 2023. आता फाल्यां अमित शाह येता, हांव कित्याक वाचून दाखयता पळय. फर्स्ट, अर्जंट रिसर्फेसिंग ऑफ रोड स्ट्रेचेस फ्रॉम दिवजा सर्कल टू सेक्रेटरीएट, पोरवोरीम वाया KTC बस स्टँड फॉर विजिट ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. आता PWD मंत्र्याक जो देवा कडेन उलयता ताणें मातशें फाल्यां होम मिनिस्टरा कडेन उलोवचें. आणि अमित शाह म्हाका दिसता हे जे उत्तर तुझ्या सरकारान जे दिला फाल्यां तांकां डायरेक्शन दी की गोंयभर जितले रस्ते जे आसात ते आता अमित शाहच्या डिफेक्ट लायबिलिटीच्या पिरियडान सगळे रिसर्फेसिंग करून ताचेर हॉटमिक्सिंग करचें, ही आमची मागणी आसा. ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हांणी भाजपाच्या तथाकथीत म्हजें घर कार्यावळीचेर टिका करतना तांकां फक्त वेंचणुकेची नौटंकी अशें म्हळां. ही कार्यावळ घरा विशीं माहिती एकठांय करपाची चाल आसा.
जी उपरांत वेंचणुके पयलीं ब्लॅकमेल आनी धमकावपा खातीर वापरूं येता अशी शिटकावणी तांणी दिली. आमी कितें ओपोज केल्लो हो कायदो हाडलो तो कित्याक ओपोज केल्लो कित्याक हो कायदो लोकां फोंडा घातलो आनी आमी मेनटेन करतात हे फकत इलेक्शनाचे जुमला. कित्याक इलेक्शनाचे जुमला म्हणटात आमी पयले तुमी जाणात आमी असेंब्लीन उलयल्यात तेन्ना कायदो दाखयलो सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट दाखयले. सुप्रीम कोर्ट कितें करून इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचे जजमेंट आफ्टर जजमेंट दितात. देखून केन्ना असलो कायदो हाडटात तेन्ना लोकांच्या फायद्याक कायदो हाडूंक जाय की कोर्टान गेले जाल्यार सस्टेन जातलो. नाजाल्यार कितें जातलें अशें करून हाडलो तो कायदो आमी अमेंडमेंट पासून मूव केल्ले सांगपाक की असले अमेंडमेंट घाल तूं ते कायद्यान पास जावपाक. कित्याक एक पाटी तसले अमेंडमेंट आयलो जाल्यार सगळे लोक साल्वार जावपाचे. हांव मुगे घराचे जॉब दितलो तुका फूल मेजरमेंट दितलो हे सगळे इन्फॉर्मेशन सरकाराक आसतलो. कोण तुजे विरोध आहात तेन्ना सगळे इन्फॉर्मेशन तुजे काडलो आनी दोतलो. एक पाटी ही जजमेंट आयली हायकोर्टासून हो कायदो कोर्स जालो ते मटेरियल तेंगे हाती आसतलो डायरेक्ट तुगे घर डिमॉलिश करपाक. आवय म्हादयक केन्नाच डायवर्ट करपाक दिवचे ना. ती गोयची हक्काची मालमत्ता उरतली अशी ठाम हमी दिवची अशी मागणी युरी आलेमांव हांणी अमित शाह हांचे कडेन केल्या. ज्या पद्धतीन म्हाका दिसता उघड जालेले आसा व्हेरी व्हेरी क्लियर की जे गुंडा जे पडे हाय दे डिसाइड whether you have to be in jail or whether you have to be outside. आयच्या दिसा मंगुळी जे अटॅक जालो वॉलंटरीली जे कोण अटॅक जाले हिस्ट्री शीटर वॉलंटरीली सरेंडर जाले. पुलीस टुडे have turned into spectators. गुंडाज choose when where to surrender आणि पुलीस मागीर तांकां परेड करता as if this is their catch, the prized catch. The Home Minister had made a statement in a rally in Belgaum about how Madhai was compromised. Maka dista we need answers. Madhai is a lifeline. Anik the most critical assurance we need is on this particular statement ki or DPR withdraw zatlo kai kide. या हल्ल्या खातीर अमित शाह रामा काणकोणकार आनी एसटी समाजाची माफी मागतले काय असो प्रश्न दक्षिण गोंयचो खासदार विरिएटो फेर्नांडीसान केलो. राज्याक गुन्यांवांची राजधानी केल्ले खातीर राज्य भाजपा सरकाराची तोखणाय करपाक अमित शाह गोंयांत आयला काय कितें विरिएटोन प्रश्न केलो. गोंयच्या लोकां कडेन माफी मागतलो की एक ट्रायबल लिडर सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जालो म्हण तुम्ही माफी मागतले की डबल इंजिन सरकार तुमचो चलयता आसतना आयज गोंयांक ड्रग कॅपिटल रेप कॅपिटल मर्डर कॅपिटल करून दवरला तुम्ही. फाल्यां तूं कितें मुकुट घेवन येता क्राउन घेवन येता एवॉर्ड दिता गोंयच्या सरकाराक क्राइम कॅपिटलाचो. आज जब इंडिया का होम मिनिस्टर अमित शाह जी गोवा में आ रहे हैं एक स्कीम लॉन्च करने के लिए. कौन सा स्कीम? जो माझे घर करके एक स्कीम निकाला है गोवा गवर्नमेंट ने. जो घर पब्लिक प्रॉपर्टी में है, जो घर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या खुमदार प्रॉपर्टी में है वो लीगल स्टेटस देने के लिए. खुद का घर हमारा जो लालन पासे का है उसका खुद का घर अपना खुद का प्रॉपर्टी में जो है वो इलीगल कहलाया जाता है. ये डबल स्टैंडर्ड और ये हिपोक्रेसी क्यों, ये हम पूछने चाह रहे हैं अमित शाह जी को. और ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं अमित शाह जी को. मडगांव का जो एमएलए है वो कहीं पे तो जाकर ये कहता है कि जब तक मैं हूँ तब तक किसी को मजाल नहीं तुम्हारे घर को हाथ लगाने की, जो कुमदार प्रॉपर्टी में है. और दूसरी तरफ जो खुद का प्रॉपर्टी में घर रिपेयर किया हुआ है अपना खुद का रास्ते पे भी नहीं है वो डेमोलिश करने के लिए ऑर्डर भेज रहा है. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. म्हापसा बार्देस बाजार ही सहकारी क्षेत्रातली नामनेची संघटना जाचेर सध्या जायत्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया येत आसात.
ती वाचोवपा खातीर आनी नवो संचालक वेंचपा खातीर आयतारा 5 ऑक्टोबराक मतदान जातले। आता मेरेन जाल्ली सगळी वेंचणुको विरोधा भायर आशिल्ली। आता ही वेंचणूक कशी जातली आनी कितें निकाल येतलो हाचेर सगळ्यांचीच नदर आसा। प्लॉट घेतला म्हणजे प्लॉट जो आम्ही एक्वायर केलो त्या प्लॉटाचेर जेन्ना नालो आसलो तो नालो काडचो म्हणून आमी सरकारा कडेन जेन्ना मागणी केली तो नालो शिफ्ट करता आसतना हितून जे आता कॅन्डिडेट आहात ते आनी एक कॅन्डिडेट एक मनीस पयर आमच्या जनरल गोबाळ घालतालो तो मेळोन तेंच्यांनी तेन्ना ताका ब्लॉक केलो आनी तेंच्यांनी मागीर WRD ते काम सोडून गेले। आज तुम्ही पळयशात तर जाल्यार एक बिल्ड एक स्ट्रक्चर बांदला घर बांदला कितें तरी निधी कितें तरी म्हणून आनी त्या घरान थंय तेंच्यांनी भाड्याक पडत एनक्रोचमेंट करून बार्देस बाजाराचें मोल आमकां थंय जावपाक जाय, बार्देस बाजाराची वास्तू थंय जावपाक जाय म्हणून सगळे जाण आमी प्रयत्न करता। 2013 आमी थंय फावंडेशन स्टोन घातलेलो, लोक म्हणटा घालूना म्हणून फावंडेशन स्टोन घातलेलो, पण त्याच्या उपरांत काम करपाक आमकां खंयच मेळनालें। कळनालें कित्याक की कोणाक तरी दिसता आपलो दबाव जाय, आपलें वर्चस्व जाय, आपूण करता पळय तेंच जावपाक जाय। एक्चुअली पद्दतशीर सगळे कायदेशीर सगळे केल्ले, लोकांक आफोवन पुण्या बेळगांव मुंबय अशे लोक येवन तेंच्यान सगळे आनी सगळे तरेचे सगळी सोपस्कार पूर्ण जाल्या। सॉयल टेस्टिंग म्हणू नाकात, आनी कितें म्हणू नाकात, NGPDची लायसनां म्हणू नाकात, सगळे सगळे करून रेडी आहात। पण फुडें वचपाक आमकां गावना कित्याक हे झरिल्ले सुप्रिटार जे आहा ते आपली इच्छा पूर्ण जायना म्हणून थंय आडखळी हाडटा, हे म्हजो स्पश्ट आरोप आसा। कित्याक हांव सारको जाणा तें, म्हाका खबर आहा तें रायट फ्रॉम बिगिनींग कशा पद्दतीन आमी NGPDचे लायसन घेतला हें म्हाका खबर आहा। म्हणजे आयुश्य समाज कार्यकर्ता म्हणून ह्या गोंयांत आयज हांव काडटा आनी देवाक सांगता सदैव की म्हाज्या हातीन जर कितें चूक जातलें काही दिसता तर म्हाका विराम दिवं, कारण हांव एक अतिशय गरीब कुटुंबांतून म्हज्या आवयन म्हाज्या कुंवळ मारून आमकां शिकयलें आनी वयर हाडलें आनी त्या हेंचो कडसून जे संस्कार आमचे लागले त्या संस्कारांनी आयज आमी फुडें येयल्या। जर भागधारकांनी आमच्या पॅनलाक येस दिले विदीन 1 year मोलाचें काम सुरू करता हें हांव म्हाज्या सहकाऱ्याच्या वतीन तुमच्या समोर मांडटा। कित्याक सगळे सोपस्कार पूर्ण जाल्ले आहा। आमचे कडेन इंजिनियर बी टॉप इंजिनियर सारके आसात, जे इंजिनियर भाईन तेन्नाच अपॉयंट केल्ले, तो आसतनाच आमी अपॉयंट केले सगळ्यांनी मेळून, भाई म्हणजे सगळ्यांनी मेळून त्या इंजिनियरा कडसून आमी तें काम पूर्ण करतात, सगळे जाल्ले आसा। एके फॅमिलींतले कितले कॅन्डिडेट जाय पडटा बार्देस बाजारात हे विचार भागधारक आनी शेअर होल्डरांनी करचे। हांव म्हणटा की ते लायक ना, पूण लायक आसूंक शकता, पूण एका फॅमिलींतले कॅन्डिडेट कितले जाय पडटा बार्देस बाजारात हाचेर शेअर होल्डरांनी विचार करचो। हांव मागता सगळ्या शेअर होल्डरांक फाल्यां आयतार आसा 5 तारीख 5 ऑक्टोबर वोटींग सुरू जातले सकाळी 8 तो 5 पर्यंत वयतले। तांच्यांनी आपली ID घेवन येवपाचे आनी आमचे जे पॅनल आसा, आमचो जो फोरम आसा ताका भरघोस मतांनी निवडून दिवचे अशें हांव तांचे कडेन मागता। हांवें 19 कोटी वरनं टर्नओवर 35 कोटी पर्यंत गेले। वेगवेगळ्या पद्धतीच्या सुविधा लोकांक दिवपाचो प्रयत्न केलो। माझे अशें उद्दिश्ट आसलें की तेंचे उदक सांगितलें अशें की सप्लाय चेन मॅनेजमेंट म्हणजे लॉजिस्टीक सुरवात करपाचें बार्देस बाजाराचें कर्मधर्म संयोगान ते बार्देस बाजाराचे लॉजिस्टीक जालें ना आनी कोणाचें तरी जालें आनी ते फुडें बरें चल्लें ना, जेणे करून बार्देस बाजाराक सपोर्ट मेळना। प्रायस इन्फ्लेशन आसून सुद्दां बार्देस बाजाराचो सेल वाडना, ताका वेरियस कारणां आसा। तरी सुद्दां ती गृहीत न धरता सगळ्या लोकां पर्यंत वचपाचो, सगळ्या लोकांक बार्देस बाजाराची जी ब्युटी आसा, जे रायट प्रायस, रायट क्वॉलिटी, रायट टायम सगळे मटेरियल अवेलेबल करून दिवपाचे हेच्या खातीर पूर्ण प्रयत्न आमी सुरू केल्यात। काही कारणास्तव ते त्यांना जालें ना, पण आयज जर समजा सगळ्या भागधारकांनी जर समजा हे पॅनल जोडून दिलें जाल्यार हांव शाश्वती दिता की ह्या 5 वर्सांत आमी कमीत कमी चेअरमन सरान म्हणजे आमचे एक्स चेअरमन धर्मा चोडकारान सांगला त्याच्या प्रमाणे आमी ॲटलिस्ट सगळ्या तालुक्यांनी एक संस्था सुरू करतले। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव।
सप्तकाच्या शेवटाक हलको पावस पडटलो, कांय सुवातांनी अचकीत घोग्यांनी पावस पडूं येता, पूण राज्या खातीर खासा अलर्ट हवामान विभागान दिवंक ना. फुडले कांय दीस वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. येता त्या काळात तापमानात थंडसाण जाणवतली. मळबांत कुपां दाटतली. सप्तकाच्या शेवटाक पावसाची शिरशिरी पळोवपाक मेळटली. फुडल्या सप्तकांत लेगीत हीच परिस्थिती आसतली. IMDन अदमास उक्तायला. आयताराचे तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट ना. राज्यात हलको पावस, तापमानात थंडसाण, वत पावसाचो खेळ, मळबांत दाटतली कुपां. आयतारचे तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.